सगळी उभी राहूया. Sorgavelia, ci burgi ektaj zalia, ekac mona, ekac kalza, tuci mukara mieta, ekac mona, ekac kalza, tuci mukara mieta, tuka bondon naman koru, tuja kalzak sundos divcha, ekac mona, ekac kalza, tuci mukara mieta, ekac mona, ekac kalza, tuci mukara mieta, tuce utorașun aikum, civit amci sarki bodlu, ekac mona, ekac kalza, tuci mukara mieta, ekac mona, ekac kalza, tuci mukara mieta. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे असो. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज नोवेनाचो 5वो दीस. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आमकां सुभांग जिवीत दिवंक आयलो. आयज पासून विचित्र तरेन ओदीक करून आपले कुरपेन, आपल्या उतरान आनी संस्कारांनी आमकां जिवीत वांटीत आसा. देवीक काकलूत आनी कुरपा आमचेर घसघशीत ओतून आमी नवसणेची वाट चलूंक जेजू उलो मारता. भाग्यवंत फ्रांसीस सावियरान देवाचो कुरपेचो हात आपल्या जिवितांत अनुभवलो आनी आपलें जिवीत नवसरलें. नवसरलेल्या जिविताची देख आनी गोवाय भाग्यवंत फ्रांसीस सावियरान धिरान आनी काळजीदारपणान सगळ्या आव्हानां आडकोळी मदें आमकां जालो. भाग्यवंत फ्रांसीस सावियराचे विणवणेन जेजून केलें तशेंच नवसणी हाडपी आनी जिवीत दिवपी पाटलावदारां आमी जावंक ह्या मिसान कुरपा मागुया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमची दर एकल्याची मागणी ह्या मिसान बापाक उक्ती करून ही पवित्र मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फळादीक जावच्याक आमचे पातकां ओळखून घेवन बापाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमया काकलूत कर, सोमया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सुमया काकलूत कर. सोमया काकलूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तूं मोय पासान फावो करताय तें आत्मीक ओकोद ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोळ काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड भर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
दानियल प्रवद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. बाल्तासार राजान आपले उंच कुलीच्या मनशांक एक जेवण दिलें. 1000 लोक जेवणाक आयलो आनी तांचे सांगता तो सोरो पियेलो. सोऱ्याच्या नादार बाल्तासारान आपल्या सरदारांनी आपल्या पोतिनींनी आनी उपपोतिनींनी पियोवचे खातीर नाबुकोत नजर ताच्या बापायन जेरुसलेच्या मंदिरांतसून लूट मारून हाडलोली ती भांगाराची आनी रुपयाची आयदनां हाडूंक लायली. जेरुसलेच्या देव मंदिराच्या पवित्र स्थानांतली लुटून हाडलोली भांगाराची आयदनां घेवन राजा, ताचे सरदार, ताच्यो पोतिनी आनी उपपोतिनी सोरो पियेली. ती सोरो पियेली आनी आपल्या भांगाराची, रुपयाची, पितूलची, लोखणाची, लाकडाची आनी फातराची देवाक तांणी वाखाणलो. अवचीत एका मनशाच्या हाताची बोटां दिश्टी पडली आनी नीट दिव्य आसतना फाटल्यान राजमहालाच्या घराच्या चुन्याचेर बरोवंक लागली आनी बरयतालो तो हात राजाक दिश्टी पडलो. राजा दवफूल जालो आनी हुस्क्या बरीत चिंतनांनी भरलो. ताच्या पेंगटाचे सांदे दिल जाले आनी ताच्यो दिमयो कडकडूंक लागल्यो. राजाच्या फुडें दानियेलाक हाडलो. राजान दानियेलाक विचारलें, म्हज्या बापायन तो राजा आसलो तेन्ना जुडांतान जुदेव निर्वासितां बरोबर दानियल म्हूण हाडलोलो तो तूं मूं? भोव पवित्र देवाचो आत्मो तुजे सवय आसा म्हूण हांवें आयकलां. आनी तुजी बुद्ध आनी गिन्यान आनी तुजी अजापांची जाणवाय सगल्यांक दिसून आयल्यात म्हूण हांवें आयकलां. तुज्या स्वप्नांचो अर्थ सांगूंक जाता आनी प्रश्न सुटावे करूंक जाताय म्हूण म्हाका सांगलां. देखून हें बरोवप वाचशीत जाल्यार आनी ताचो अर्थ म्हाका सांगीत जाल्यार हांव तुका जांबले आंगोस न्हेसयतलों आनी तुज्या गोळ्याक एक भांगाराची सोळपडी घालतलो आनी राज्यांत तूं 3ऱ्या पांवड्यार आसतलोय. दानियेलान राजाक मुखार उलोवन म्हणलें, तुजी देणी तुकाच दवर आनी तुजी इनामां दुसऱ्यांक दी. ती घेनासतना हांव राजाक बरोवप, वाचतां, दिखतां आनी ताचो अर्थूय फोडून सांगतलो. सगल्यांच्या दोनयांची तुवें परिक्षा केली. तांच्या मंदिरांची आयदनां तुवें तुजे मुखार काडलीं आनी त्या आयदनांनी तुजे सरदार, तुज्यो पोतिनी आनी उपपोतिनी पियेलीं. जांकां नदर ना आनी आयकूंक येना आनी कांयच सोजमोय ना त्या भांगाराच्या आनी रुपयाच्या, पितूलच्या आनी लोकडाच्या, लाकडांच्या आनी फातरांच्या देवाक तुवें वाखाणले. पूण जो तुजो प्राण आपणाच्या हातांत सांबाळटा आनी जांचे स्वाधीन तुज्यो वाटो आसात ते देवाक तुवें मोहिमा दिवंक ना. हेच पासत ताणें हो बोट हो हात धाडला आनी हेच हातान हीं उतरां बरयल्यांत. बरयलेलें आसा तें हें मेने मेने तेकेल आनी पारसीन. ह्या उतरांचो अर्थ असो. मेने म्हणजे देवान तुज्या राजांचे दीस मेजल्यात आनी ते शेवटाक पावल्या. तेकेल म्हणजे तुका तागडेंत घातला, जोखला आनी वजनांत उणाव आसा. पारसीन म्हणजे तुजें राज दोशी करून मिदियानांनी आनी पारशी लोकांक दिलां. देवाचें उतर हें.
जबाब ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणांच्या सासणांक म्हणुया ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणांच्या सासणांक सूर्य आनी चंद्रिमा सर्वेस्पराक वाकाणात ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणांच्या सासणांक मोळबाच्या नोकेत्रांनो सर्वेस्पराक वाकाणात ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणांच्या सासणांक जबाब ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणांच्या सासणांक पावसा पावसा दोवा दोवा सर्वेस्पराक वाकाणात ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणांच्या सासणांक वाऱ्या वाऱ्या पवना जोडप्या सर्वेस्पराक वाकाणात ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणांच्या सासणांक जबाब ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणांच्या सासणांक उज्या उज्या दोगा दोगा सर्वेस्पराक वाकाणात ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणांच्या सासणांक हिवा हिवा गोरमे गोरमे सर्वेस्पराक वाकाणात ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणांच्या सासणांक जबाब ताका मोहिमा दियात मान दियात सासणांच्या सासणांक शुभ वर्तमानांक तयार जावया Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सोमी म्हणटा मोरोपुर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकूट दितलो Hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे असो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोया जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें पूण हें सगलें जावच्या आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले तुमकां देवस्थानाचे आदीन करून बोणकोणींत घालून राजा आनी राजपालांच्या फुड्यां व्हरून तुमकां दुमाळो दितले स्वताची गवाय दिवंक हो तुमकां सोयीक जातलो म्हणटूच कसो परतीपाळ करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हूण गोठ मनान दवरात तर हांव तुमकां अशी जीब आनीक जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्या सगल्या दुस्मना कडेन घडचें ना तुमचो आवय बापूय भाव भयण सोयरीं दायरीं इश्ट मित्र तुमकां धरून दितलीं आनी तुमच्या भितरल्या कांय जाणांक जिवेशीं मारतलीं आनी म्हज्या नांवा पासत सगलीं तुमचो द्वेस करतलीं पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसाचो लेगून नास जावचो ना तुमचे तिराये उद्देशी तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटले जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भावा भयणीनो एके इगोर्जेंत खंय एकलो नवोच पाद्री पयलीच फावट इगोर्जेंत ताका अपॉयंटमेंट मेळटा पातकूर कसो आनी त्या इगोर्जेंत तो भितर सरता आनी 4 म्हयने जाता थंयसरूच जाल्या उपरांत हो पाद्री खंय नवोच पाद्री पातकूर पादिगराक सांगता कंप्लेन आहा कशी हांगासर हें बांदूंक जाय थंय आमचे वस्रो जो आसा थंय आनी मातशें व्हडलो जावंक जाय तो कम्युनिटी सेंटर येवंक जाय क्लासी बांदूंक जायो रूम आमचे येदेशे गूड कशे
बरें रेजिडन्स आमचे आमी करूंक जाय आनी आमकां दिसपट्टी जेवण बी मातशें बरें मेळोवंक जाय अशें खंय तो परत परत पादेगराक सांगता खंय. एका दिसा पादेगरान ताका म्हणलें बरें हांव फाल्यांच बिस्पाक फोन मारता आनी सांगता फाल्यां जावन तूं पादेगार आसा तूं तयार. फाल्यां जावन तूं ही सगळी जबाबदारी तुज्या हातांत घे. आसा तूं तयार. त्या पातकुराच्या तोंडाक जाप ना कित्याक नवोच तो पाद्री, नो एक्सपिरियन्स. प्रितीशा बाबडीनो, तुमी आतां चिंतूंक लागशात ही घडणी हें सांगल्या तें खंयच्याय गरजेन घडल्या काय घडल्या वा घडोंक ना हांवूय नकळो पूण अशें घडोंक शकता आनी आमच्याय बी कुटुंबांनी हें घडोंक शकता. कोण भाशेन आयज जेन्ना आमी कुटुंबाय पासत आमी मागता कुटुंबान दर समजुया जायते फावटी घोव परत परत बायलेक सांगता तुजें रांदप सारकें जायना, सदांच तेंच तूं रांदताय, केन्नाय तुजें मीठ उणें पडटा, केन्नाय सुबेज पडटा, तुज्यो चपाटी तूं भाजताय तो केन्ना मॅप ऑफ गोवा जाताय, केन्ना मॅप ऑफ इंडिया जाताय. आवड कशें जाताय, खावपाकूच जायना. आनी दर समजुया त्या वेळार घोरकान्नीन घोरकाराक तरी सांगलें बरें फाल्यां जावन तूं रांद, जातलें काय? यू मायट बी अ गुड कूक ऑल्सो पूण तुका दुसरो वावर आसा. हातूंतल्यान प्रितीशा बावडीनो एक संदेश आमी घेवया आनी तो म्हळ्यार पयले सुवातेर एक संदेश आनी हो आमकां जायते फावटी सांगूंक सोंपें. इट इज इजी टू स्पीक पूण जें आमी कितें उलयता हें करुया तें करुया करून दाखय जायना. करून दाखय म्हणटा तेन्ना जायना. प्रितीशा बावडीनो बागेवन फ्रांसीस शावेराचे परबेचे तयारेक आमी ह्या आयच्या दिसाक नोवेनाक आमी आयल्या. ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारल्यार ताणें पयले सुवातेर आपलें मिस्सांव कितें तें आमी आपलें ओडकून घेतलें. ही न्यू वॉट हीज मिशन वॉज. पवित्र सभा इज अ मिशनरी चर्च. ह्या खातीर आमी पवित्र सभेचे वांगडी बावतिजम घेतल्या उपरांत जाल्यार आमकां दर एकल्याक एक कार्य आसा, आमकां एक मिस्सांव आसा. कितें तें आमचें काय? बागेवन फ्रांसीस शावेरान पयले सुवातेर इन द फर्स्ट प्लेस ओडकून घेतलें आपल्याचें मिस्सांव कितें तें. दुसरे सुवातेर ओडकून घेतूच मिस्सांव कशे भाशेन व्हरचें तें तो शिकलो. ही लर्नड इट. शिक्षण घेतली. तिसरे सुवातेर आनी गरजेचें ताणें शिकल्या उपरांत मानून घेतलें. एक्सेप्टेड. येस दीस इज माय मिशन. हें म्हजें मिस्सांव मानून घेतलें. आनी चवथे सुवातेर एकदमूच गरजेचें द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग ताणें केलें. चवथे सुवातेर हें मिस्सांव मानून घेतलां तें वेव्हारान घातलें. ही पूट इट इन टू प्रॅक्टीस. ताणें बिश्टेंच म्हणूंक ना येस सेंड मी एज अ मिशनरी समवेर आनी वेळ पावतच ताणें पाट सोडूंक ना, कूस मारूंक ना, फाटीं सरलो ना. तो फुडें गेलो आनी मिस्सांव वेव्हारान घातलें. ही प्रॅक्टिस्ड वॉट ही लर्नड वॉज हीज मिशनरी रोल. ह्या खातीर हांवें म्हळां प्रितीशा बाबडीनो आमी सगळीं मिशनरां कित्याक पवित्र सभा इज अ मिशनरी चर्च. आनी आमकां ह्या दिसांनी अदीक अदीक मेळटा. अदीक करून जेन्ना आमची द फर्स्ट फेज ऑफ द सिनड जो सोंपला हालींच दुसरो फेज फुडल्या वर्साक सुरू जातलो आनी आमकां हें परत परत मेळटा की आमी पवित्र सभेची वांगडी हें आमचें मिस्सांव कितें तें ओळखून घेवन बरोबर आमची ही यात्रा फुडें व्हरची गरज आसा. बट फर्स्ट ओळखून घे. वॉट इज माय मिशन. हांवें ओळखून घेतलां काय? ओळखून घेतूच कितें तें शिकलां काय? शिकल्या उपरांत मानून घेतलां काय? आनी गरजेचें मानून घेतल्या जाल्यार हांवें कितले पासून आयज म्हजें मिस्सांव वेव्हारान घातलां. आमी हांगासर सगळीं आयल्या आनी आमी म्हणटलें येस आय एम अ
active member of the church. I am an active member of the church. कित्याक I am showing this. कितें कशें here I am present here. हांगासर हांव आयलां आनी हांव दाखोड करतां ह्या म्हज्या कोरण्यांतल्यान by being present here that I am also an active member of the church. This is very easy. हांगासर येवपाक is very easy. It will be difficult, of course, for those who are sick and suffering. A little struggle is there. For us also, गोडे आमकां पयसतान आयल्या, yes, there is a little struggle to come here, fine. Comparatively, हें सोंपें. दुसरें, आमी गोडेक म्हणटले हांव, वय, हांव एक एक्टीव मेंबर ऑफ द चर्च, कित्याक हांव दिसपट्टी मिसाक येता, हांव म्हजें मागणें करतां, तेर्स करतां, घरांत एक कुटुंब कशी आमी तेर्स करता, हांव म्हजें बायबल वाचता, गरज पडटा तेन्ना हांव मागण्याचे रितींत वांटो घेता, गो फॉर प्रेयर सर्विसीस, हांव म्हजे रितीरूय बी करता, आनी येस आय एम अ एक्टीव मेंबर ऑफ द चर्च. हो तो म्हजो शेजारी, तो केन्नाय वयता आयताराक. ती आनी घरांत तियांचे तेर्स म्हणल्यार जायच ना, घरांत तेर्सूच ना, तांच्या घरांत पवित्र पुस्तकूच ना. आमच्या घरांत बाबा सगळें आसा, पवित्र पुस्तक आसा, तेर्स आसा, मागणी आसा, दिसपोटी मिसाक आमी बेता आनी आमी आतां शाट्टी फुलयतले हांव, आमचो कॉलर वयर काडटले हांव आनी म्हणटले हांव येस आय एम एन एक्टीव मेंबर ऑफ द चर्च. भाग्यन फ्रांसीस शावेरान तितलेंच केल्लें. नाव वी आर कम टू वेनरेट हिम. हांगासर आमी आयल्या एके भाशेन ताची देख घेवंक आयल्या आनी विशय आमकां दिश्टी पडटा. ताचे देखीन नोसोरणी हाडुया, जिवीत दिवया. जाल्यार भाग्यन फ्रांसीस शावेरान तितलेंच केलें काय? गरजेचें तें, येस, इट इज इम्पॉर्टंट. इन कंपॅरिजन टी जी कोण करनाय, मागणेच करिनाय, आमी तरी करता, येस, गरजेचें. पूण तितलेंच न्हय, तितल्याचेरूच उरोंक ना. आतां आमी फुडें वचूंक जाय. नाव वी हॅव टू स्टेप आवट. आनी हातूंत की अवघडाय आसा, हांगासर आव्हानां आसा. दीज हियर इन लायज द चॅलेंजीस. आनी हेच बागेन फ्रांसीस शावेरान फुडो गेलो. हांगासर तो आयलो, जूंय तो गेलो, थंयसर ताका ताचे मिस्सांव वेव्हारांत घालूंक ताका जाय ते कोश्ट पडले, त्रास पडले, चॅलेंजीस आशिल्ले, एक्टिविटी आशिल्ले. पूण तो जाणा आसलो हें घडटलें म्हणून. कित्याक आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा जेजून म्हणा, म्हज्या नांवान तुमी जेन्ना परगट करतल्यात तेन्ना तुमकां पिडापीड सोंसची पडटली. There will be persecutions, there will be hardships, there will be struggles. वय हें सगळें घडटलें. पूण केन्ना घडटलें? जेन्ना तूं तुजें मानून घेतलां, ओळखून घेतलां, शिंकलां आनी मानून घेतलां, तें मिसांव वेव्हारांत घालतलो तेन्ना घडटलें. खूब बायलां कशीं जायते पावटी आमकां सोंपें. काजरा आदी आमी जायतें सांगता. एक तरणाटो चेडो आनी चेडूं जायते पावटी चेडवाक म्हणटलो, येस आय एम रेडी टू डू एनीथींग फॉर, कितेंय करूंक हांव तुज्या तयार आसा. जाय जाल्यार अटल सेट्टू ब्रिजी वयल्यान उडकी मारूंक पासून हांव तयार आसा. इतलो हांव तुजो मोग करता म्हणटा. पूण काजार जातच मागीर सगळें फिसकोट्टा. कित्याक काजार जातूच प्रॅक्टिकली आतां तें आमी जियोंक जाय. वी हॅव टू लीव आवर मॅरीड लायफ टुगेदर, बरोबर. आनी थंय आव्हानां आसा. देर लाय द चॅलेंजीस. तेन्ना म्हजें कितें काय? तेन्ना म्हजे लागीं जायना काय? सोडटा काय? कूस मारना काय? फिसकोट्टा काय? म्हजो संबंद हांवें म्हणल्यार रिलेशनशीप गो बायला मदें फिसकोट्टा. जेन्ना हांव मानून घेवपाक तयार ना द चॅलेंजीस दॅट कम विथ एनी मॅरीड लायफ. तेच भाशेन हांव हांगासर राजीर आसा, कित्याक म्हाका एक संबंद आसा देवा थंय, वय की ना? आर यू ऑल इन अ रिलेशनशीप विथ गॉड, विथ जिजस? येस ओ नो? वय नाजाल्यार हांगासर येवन फायदो ना. दीस इज ओन्ली अ देखावो. म्हजो तरी संबंद ना. आय एम जस्ट शोईंग हियर, आय एम जस्ट शोईंग टू पीपल हांव आयला म्हणून. म्हणटच आय एम इन अ रिलेशनशीप. वय देवा थंय म्हजो संबंद आसा. जाल्यार हो देवा थंय संबंद म्हजो गोठ सांबाळूंक दर दिसा जेन्ना म्हाका म्हज्या जिवितांत आव्हानां येतात, चॅलेंजीस येतात, ह्यो त्यो पिडापीड म्हणटात त्यो, हांव कसो तरेन फुडो करता काय? प्रतीशा बावडीनो, पयले स्वातेर ओळखून घेवया म्हजें मिसांव कितें तें. शिंकुया.
शिकून आमकां दर दिसा उदी करून देवाच्या उतरांतल्यान मिसाचे भेटेंतल्यान आमकां मेळटा. तिसरे सुवातेर आतां मांदून घेवया. आनी मांदून घेतला, मागण्यान आमी गोट जाल्या. देवाचें उतर आमच्या काळजान खोल रिगला. आय नो नाव वॉट इज माय मिशन. वचूया. मागीर फ्रांसीस शावेरान केलें तें. वचून घरांनी तो भितर सरलो. घरांनी तांच्या दारार तांणी मारले. 26 नोव्हेंबर आमी सुरू केला प्रेपरेटरी इयर फॉर द ऑर्डिनरी जुबली 2025. आनी आमच्या गोंयांत 26 नोव्हेंबर आमी तें सुरू केल्लें आसा. आनी एके भाशेन आमकां पाप साहेब उलो मारता, आतां आमी दाराचेर मारची गरज आसा. जे भाशेन बागेन फ्रांसीस शावेरान केलें. सगल्यांच्या दारांचेर ताणें मारले. उदी करून काळजांच्या दाराचेर ताणें मारले आनी तांकां सांगलें, दारां तुजीं उगड. आय वॉन्ट टू चेंज युअर लायफ. म्हाका तुजें जिवीत बदलूंक जाय. आय वॉन्ट टू ट्रान्सफॉर्म युअर लायफ. कोणाच्या दारार मारलें? थोड्यांशांच न्हय, सगल्यांच्या. कोणूय तो मनीस जावं, कसलेय जातीचो जावं, कातीचो जावं, रंगाचो जावं, हें ताका पडलेलें ना. ताका एकूच आशिल्लें, हांव जेजूक ह्या सगल्या मनशांक दितलो. हें म्हजें मिसांव. आय वील गीव जिजस आनी आय वील प्रोक्लेम जिजस टू ऑल. आनी खातीर आमकां विचारुया, आमचें हें मिसांव आतां बागेन फ्रांसीस शावेराचे भाशेन सगल्यांच्या काळजाच्या दारार मारूंक, तांचें जिवीत न्हवसरूंक. आनी सगळीं म्हणटा तीं उदीक करून तांकां जाय ती गरज आसा. उदी करून जांकां भायर आयिल्लीं आसा, दोज आर मार्जिनलायज्ड, दोज आर वल्नरेबल, जीं ओसोक्त आसात. जायते फावटी तांकां मनाचें दुयेंस जाल्लें आसा. दे आर डिप्रेस्ड, एकसुरी आसा, दे आर लोनली. कोणूच ना तांचे लागीं उलयतलो. कितले फावटी आमी असल्या मनशां थंय आमी वेता काय, तांच्या दारार मारता काय, तांकां आमचो सांगात दिता काय, आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट तांकां आमचो वेळ दिता काय. डू वी गीव आवर टायम टू देम? टायम इज व्हेरी प्रेशस नाव डेज. हाऊ मच डू वी गीव आवर टायम फॉर दीज पीपल? बागेन फ्रांसीस शावेरान केलें तें. वेळ दिलो तांकां. आनी खातीर पितिशा बाबडीनो गरजेचें दुसऱ्यांच्या दारार मारून तांचें जिवीत न्हवसरूंक, टू ट्रान्सफॉर्म देयर लायव्स, टू ब्रिंग न्यू लायफ टू देम. आमी पयले सुवातेर आमचें जिवीत न्हवसरची गरज आसा. ह्या खातीर आयच्या नोवेनांत करीत भाशेन बागेन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन मागुया, आमी पयले सुवातेर आमचें जिवीत न्हवसरुया आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत न्हवसरणी आनी नवें जिवीत हाडूंक हें आमचें मिसांव कितें तें ओळखून घेवन फ्रांसीस शावेराचे देखीन आनी ताचेच मजतीन दुसऱ्यांच्या काळजांच्या दारार, सगल्यांच्या काळजांच्या दारार, कोणूय तो मनीस जावं, भेदभाव करी नासतना, वेगळोचार करी नासतना, खंयच्या जातीचो कातीचो पडे नासतना, गरीब गिरेस्त पडे नासतना, सगल्यांच्या काळजांच्या दारार मारून हांगासर जें आमकां मेळटा, जावं ह्या नोवेनाच्या दिसांनी, पोरबेच्या दिसाक, जावं दुसऱ्या दिसांनी जेन्ना मिसाक वेता, जंय आमी मागण्याक वेता, जंय आमी घरांत मागणें करता, हातूंतल्यान सगळें जें आमकां बरेंपण मेळटा, आमचें जिवीत न्हवसरूंक, तें आमी आमकांच घेवन रावचें न्हय. बागेन फ्रांसीसा शावेरा भशेन आमी आतां दुसऱ्यांच्या काळजाच्या दारार मारून तांकां आमी दिवया. दीस इज आवर मिशन. तेन्नाच की आमी खरीं क्रिस्तांवां जावंक पावतलीं हांव अशें जावं. उबी रावया. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी बापाक उक्त्यो करुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितान आनी गौलीक मुन्यारपणान जेजूचो मोग चाकून नोसोलेल्या जिविताची देख आनी गोवाय आपले पोटजेक जावन देवाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमी दिसपट्टी देवाचें उतर वाचूंक
तयारी करून कुमसार जावं आत्मीक मार्गदर्शन घेवंक आनी ह्या वरवीं नवसरलेल्या जिविताची फळां अदीक करून बोगसणें घेतली आनी दितली जेजूची पाटलावदारां जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. आमच्या गोरब्यांनी मागण्यांक सुवात दिवंक दोन दिसाक एक तोरी सांगाती जेवण जेवंक एकामेकाक वेल दिवंक आनी समजिकायन एकामेकाचें आयकूंक आनी ह्या वरवीं गोरब्यान आमी बागिवणपणाची पावलां मारूंक देवाचो आदार मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. आमचे कुडीक भलायकी ना, मनांक शांती ना, भावना घायल जालान, सोयरीकोती दुखवल्यात, आत्मीक जिवितान कृपा ना आनी समाजान एकामेकाचेर विस्वास तुटला. असल्या पिडेंतली आमकां इलाज दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूट कर. बो मोगाळ बापा बागिवन फ्रांसीस शावेराची देखीन नोसोरणी आनी जिवीत दितेली मनशां आमी जावंक ही थोडीशी मागणी आमी तुज्या फुडल्यान दवरल्यान ती तूं शांती पावो म्हण आमी मागता ती आज तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या बाबा बुडीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुज्या मानाक भेटोवंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमीच तुज्या दयाळ काळजाक मानच्याक तुज्या आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बोड दी. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयोशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सोर वधाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या म्हणून शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी सोमेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Dolbaranzo sorves por tu.
बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोठुया. सुम्याचे सू आमी उंडो खाता आनी हे कासीतले पियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पोवी सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस्क आमच्या बागवियोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हांगासर भावार्थान जमा जाल्ल्या दर एका भावार्थ्याची तशेंच आमच्या मदें आसलेल्या आमच्या कोश्टा कोस सोंसतल्या आमच्या भावा भयणांची जावं हे मिसांत वांटो घेतल्यांची व जावं हॉस्पिटलांनी आनी दुसऱ्या सुवातांचेर कोस सोंसतल्या आमच्या भावा भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, भाग्योन जुजे तिचो पोती, भाग्योन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर, भाग्योन जुजेवास आनी भाग्योन फ्रांसीक शावियरा सांगाता सासणाच्या सुखांत आमकां वांचोती. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. नवसुर्णी हाडटले आनी जिवीत दितले. आमचें जिवीत भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाशेन जावंक जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां आदार मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक
आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. आमचे मिस्सांव ओळखून घेवन तेंच आमी आमच्या जिवितांतल्यान आपणाक पुरगोटूंक आमकां सोगल्यांक धाडटा तो जेजू हो. ताका शिवंक बेतात ती सोगलीं आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बातिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणेंच कुमन्या घेवंक दोनी बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to the both the side of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बातिस्मा संस्कार घेतला है त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बातिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आई.
corpaudo, teu pocițu uciagapo, Israelaci corpaudo, tuci mogo, magna civi, na pocițu ani podri, tuci mogo, magna civi, na pocițu ani podri. Gesù maka tuci goro, suke somni zoshi udo, ucha divya polbis lechi, yotrak zolu polubici, ucha divya polbis lechi, yotrak zolu polubici. तुझे बघो आपणाची नामो जेसू आणि पोत्री तुझे बघो आपणाची नामो जेसू आणि पोत्री. Mitau Jesu puna karsa, tela ponti tela vine, kato lolo rukagato, bigo lolo urisano, kato lolo rukagato, bigo lolo urisano. आमचे दोळे धापूया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळजान शेवलोल्या जेजूची आसणी अनुभवया आनी ताका दिनवासुया. उभी राहूया. प्रार्थूया. सर्व पदवेदार देवा, आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतसाण भरल्याय. तुजे मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या भावा भयणींच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक कदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. बसूया. आयची मिसाची भेट समोर उबलोल्या फादर बोनिफास फुत्ताडो आमचे दिनवास, तशेंच गायनाची मांडावळ करतले क्लेविन हांचे जोमयांक आमी दिनवासता. आयज बागेन फ्रांसीक शावेराचो नोवेनाचो 5वो दीस. दिसपट्टे मिसाचो वेळ सकाळची 6 वाजता, उपरांत 7:15, 8:30, 9:45, 11 आनी सांजेची 3:30, 5 आनी इंग्लीश भाशेन 6:15 जातले. फाल्यां तिसवेर इंटर रिलिजियस डायलॉग आसलोल्या कारणाक लागून 9:45 आनी 11 मीस आसचे ना, पूण 12 वरांचेर मीस आसतले. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेचे साक्रिस्ती सकाळचे 5:30 ते 11
आनी सांजेचे 3 ते 5:30 पर्यंत वचूंक येता. फुलां भेटोवंक वा फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदता जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार वा कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता. तुमच्या काशा वस्तूचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसली दुबाबी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसांक कळोवचें. तुमी बागेव फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचो उमो घेवंक भायर सोदता थंय आमचे दियाक्न भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात धरून मागणी करूंक जाता. आयज पिडिवंतांचो दीस तर ह्या दिसा पिडिवंतांचे दिसभर मागणे आसतले. दर सकाळी 5 ते सांजे 6 पर्यंत बाजिलिकेचे इगोर्जींत पयस संस्काराची बुजवण आसतली. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोडोपकार. नोवेनाचे मागणे सगळीं बरोबर. भाग्यन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटून देसां देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोडून मेलो. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कोड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जवण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगट्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा. आमीन. आमी शेवटाचे गायन गावया. दुयेंत आसात ती सगळीं जाग्यारूच बसची. आमचे पाद्री येवन तुमकां बेसांव दितले. जीं दुयेंत आसात ती बसची आनी तुमकां आमचे पाद्री येवन बेसांव दितले आनी आमचे वॉलंटियर्स तुमकां एक दान दितले. देव बरें करूं. Sa Francisco Xavera.